Hi, friends. Let us speak about the perpetual virginity of Mary. Now, when we Catholics say Blessed Virgin, we mean to say that Mary was a virgin throughout her life. But when Protestants say virgin, they mean to say that Mary was a virgin only until Jesus was born. And why is that? Because they quote the scripture saying in Matthew chapter 1 verse 25 it is said that Joseph had no marital relationship with Mary until she bore a son. So this word until is a very problematic word for them. So let's use this word until in a different context, in a different sentence. As we are in the COVID 19 pandemic, let us use it like this that I shall wash my hands thoroughly until the COVID 19 pandemic ends. Does it mean that after the COVID 19 pandemic end, I will not wash my hands thoroughly? No, right? So, in the same way, when Bible uses the word until, it has a mind behind it. It means to say that until this point in time, the action was not done. But it does not specify what happened later on. I can give you an example in 2 Samuel chapter 6 verse 23. It says, Michal, the daughter of Saul, had no children until the day of her death. Does it mean that she had children after her death? No, right? So, in the same way, even Jerusalem Bible, while speaking about Matthew chapter 1 verse 25, it says that the whole focus of the text is the virginal birth of Jesus to show that Jesus did not have an earthly father. When Matthew wrote a gospel in around 80 to 90 AD, the whole focus of his was on the virginal birth of Jesus. And he did not have to focus on the perpetual virginity of Mary because it was a basic assumption. We have Saint Jerome in 380 AD. He speaks about the perpetual virginity of Mary and he quotes the early Christian writers like Ignatius, Justin the Martyr, Polycarp, Irenaeus, who spoke about the perpetual virginity of Mary and gave witness to it. I'm sure the next question that will follow will be what about in Matthew chapter 12, verse 47, where someone says, Look, your mother and brothers are standing outside and they want to speak to you. Mother is Mother Mary. Who are these brothers? So, did Jesus have other blood related brothers? See, we have to go back to the time. That is, in the time of Jesus, Hebrew and Aramaic was spoken. And Hebrew and Aramaic do not have a special word for cousins. They used the word brother in a broad sense. When they spoke about brother, they meant cousins, they meant kinsmen, they meant anyone who is related by marriage. They even meant sometimes friends and allies. We see in 2 Samuel chapter 1 verse 26, David calls Jonathan his brother, whereas we know that Jonathan was only David's friend. So, when Hebrew uses the word brothers, it uses in a huge context, that is, it has a larger connotation. So, when Greek was translating the word brothers for Hebrews, they used the word adelphos, which in English means brothers. But if we go into the context as we know, brothers would mean the cousins or some distant relative. So when we look at Matthew chapter 12 verse 47 that look, your brother and mother is standing outside, it may mean that Jesus, it was speaking about the cousins of Jesus or maybe some far distant relatives of Jesus. So friends, bringing the perpetual virginity of Mary back into our focus, we see the two examples that you have given about Matthew chapter 1 verse 25 where we spoke about until, and Matthew chapter 12 verse 47 where we speak about our brothers. So the perpetual virginity of Mary is a long tradition, it's an age-old tradition which is believed by the church. And also, as we said about Saint Jerome, that is in 380 AD. So it was a basic understanding at that time too. So I hope it has enhanced our understanding about the perpetual virginity of Mary. And I'll see you next on Your Questions, My Answers.
Today's the feast of two apostles who always seem to go together. Simon, known as the Zealot, and Jude, who's known as the patron of impossible cases. Hi, this is Father James Kubicki, and I'd like to share with you Pope Benedict's idea about why these two apostles are celebrated on the same day. In one of his general audiences, the Holy Father talked about how Simon and another apostle, Matthew, were unlikely candidates for working together. Here's what he said. Simon was marked by passionate attachment to his Jewish identity, hence for God, his people, and divine law. If this was the case, Simon was worlds apart from Matthew, who, on the contrary, had an activity behind him as a tax collector that was frowned upon as entirely impure. This shows that Jesus called his disciples and collaborators without exception from the most varied social and religious backgrounds. It was people who interested him, not social classes or labels. And the best thing is that in the group of his followers, despite their differences, they all lived side by side, overcoming imaginable difficulties. In other words, we can imagine how impossible it must have been for those apostles to work together. Perhaps this is why Jude, the saint of the impossible, is celebrated with Simon. What's impossible for human beings, though, is possible for God. And so Pope Benedict went on to say, Indeed, what bound them together was Jesus himself, in whom they all found themselves united with one another. This is clearly a lesson for us, who are often inclined to accentuate differences and even contrasts, forgetting that in Jesus Christ we are given the strength to get the better of our continual conflicts. For more information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
देवाची वेदी सोरी हांव येता तुषार काय संतोष म्हाका दितल्या हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता तुजो उजवाड मोजेकार विश्वासी बोट कोरोय तुज्या ओची दोंगराची दोयेक म्हाका वाटता खंय देवाची वेदी सोरी हांव येता तुषार काय संतोष म्हाका दितल्या हांव येता देवाशी विश्वास दवरून हांव येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज सगळ्यांक ही आयचे मिसाची भेटेन ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मॅरी सेबेस्टियन हिच्या आत्म्या पासत दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून पावलू सांतन गोम्स आनी नातालिना कोरिया आपल्या भलायके पासत मागता आनी देवाक दिन वाचता तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया निकेनर आनी जेसिका डेवीड आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात तशेंच बॉस्को मारियो आफोन्सो फ्लॉरेन्स नोरोना आनी अनिका डिमेलो आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटेन मागुया खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तितली जाणवाय आनी खालतिकाय तांकां दी म्हूण आमचे गोंयचे परजे पासत बरे ते निर्णय घेवंक आनी चुकीचे निर्णय आसा ते फाटी घेवंक आमच्या सरकारा पासत हे भेटेन मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं बाबा भयणीनो आज आमी कितें भाशेन बागयो सिमांव आनी जूद ह्या दोगा दोन दुतांची परब समरुमता जेजू 12 शिसांक विचून काडटा तांतले हे दोग शीस तांणी किरीत भाशेन जेजूचो पाटलाव केलो जेजू खातीर गोवाय दिली आनी आपलो जीव ताचे पासत तांणी दिलो आपल्या जिवितान जेजून दिल्लें कार्य सदांच करूंक ते बाबा भयणीनो उत्तेजनान वावुरले आमी ह्या संवसारांत विचून काडलेली पोरसां जेजू आमकां ह्या संवसारांत आपले गोवाय जावंक धाडटा दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक त्याच जेजूक आमी गोवाय दिवंक जावं आमच्या उतरांतल्यान जावं आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी वावरूंक ह्या मिसान कोतकोतेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळीं हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत बागयो सदांच बरें सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक सोम्याका कृत कोर सोम्याका कृत कोर
diaspora, देवा सुखीच्या राया, सुरभद्रेदार, देवा बाबा, देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सौम्या जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवा, देवाची शैली, तू संसाराचे पाप कातार, आमची आतुरतो. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातील, देवा बापाची मोहिनी, जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दोन दुता वरवीं तुका ओळखूं तुवें आमकां फावो केले. तांच्या मागणेच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थ मानून घेवं तुका ओळखूंक पावो. आनी अशा की पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शेतानास वचून वयता सासनाच्या सासना. बागेंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भक्तांच्या सांगातांत तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन दुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोंदीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवें आत्म्या उद्देशीं तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो शेकांशीक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. आनी एकदां म्हणुया, शेकांशीक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाच्या मोहिमा वर्णिता. मळप ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रात्याक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूनच येयना, तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार
Spora, soy, soy, salve, spora, soy, 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 salve, spora, soy, soy, salve, spora, soy, soy. आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेतो. धर्मदुजांचो मोहिमेमूत जोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्पोरा. Soy, salve, spora, soy, soy, salve, spora, soy, 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 salve, spora, soy, soy, salve, spora, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka somya. जेसू मागणे करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणे करून ताणें आखी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां दोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम्यो, माथ्यू, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलोलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेसू एका मोडार रावलो. थंय तांच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदिया, जेरुसालेम, दर्या देगेचे तिरा आनी सिदोनांतान ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिड्या रोगतांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कूळ लोक जमलो आनी मेडे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण बाय सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जुआंव, जाकोब आनी किरीत भाशेन सिमांव हाच्या दोन दुतांची परब समोर उमताव. आमी सिमांवाक उर्बेवंत म्हणटाव, कित्याक पयलो जो सिमांव आसलो ताका जेसू पेद्रू म्हूण नांव दवरता. हो सिमांव आनी जाकोब किरीत भाशेन आमी जाकोबाचो पूत जुदास दोगूय बाबा भयणीनो बेरूत ह्या शारांत तांकां राजान जिवेशी मारले आनी जेसू खातीर गोवाय जावन ते मेले. जेसू आज किरीत भाशेन 12 शिसांक विचून काडटा. व्हडले शिकलेले मनीस न्हय, व्हडले पदवेर आसलेले मनीस न्हय, पूण सादे आनी चालते मनीस. आपलो वावर करूंक किरीत भाशेन जेसू तांकां विचून काडटा. साद्या मनशांक एक व्हड जबाबदारी तो दिता आनी व्हड जबाबदारी हे शीस किरीत भाशेन पाळटले म्हूण जेजूक विस्वास आनी भरवंसो आसता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी देव आमकां जबाबदारी दिता, कित्याक आमी सगळीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलेली, आमकां पवित्र आत्म्यान किरीत भाशेन हे पवित्र सभेन एकठांय केलेली मनशां. हाका लागून आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारांचे समुदायाक बरोवन म्हणटा, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, पूण भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. पळय बाबा भयणीनो, आमी सगळीं धर्मदुताच्या आनी प्रवाद्याचे बुनयादीर बांदलेली पोरसां. आमी सगळीं त्याच जेजू क्रिस्ताची कुटूंब, एक गुडात कूड आमी म्हणटा. म्हणटकूच आमी जावन आसात तेच जेजू, जो कोणशा संदीचो आमचो फातर, तेच आमच्या घराचो तो फातर आनी नीव आमी अशें म्हणूंक जाता. ताचे उद्देशी आमी आमचो बाबाट बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत दाखोवंक जाय आनी तो परकोणूक आमकां किरीत भाशेन विस्वास आसूंक गरज. आमी जायते फावटी धोलताव, आमी जायते फावटी हांगा थंय शेडेमोळाय दाखयताव, आमी जायते फावटी दुबावताव, आमी जायते फावटी फाटीं सरताव. पूण भाग्यून जुदास आनी उर्बेवंत सिमांव हांणी आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन हे जेजूचे गोवाय जावंक ते फाटीं सरले ना. किरीत भाशेन ओगेपणान तांणी वावर केलो आनी जेजूची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक बेरूट लेबनन हांगात पासून ते वावुरले
आज पर्यंत तुवें तांची वोड बाबा भयणीनो तुवें भोगती चलता आनी आमी म्हणटा ह्या दोगूय बाबार्थ्यांक धर्मदुतांनी आपल्या जिवितांत जेजू खरी गोबाय दिली. इतलें की सादे मनीस ते आसले, देवाक आपलो वावर करूंक ऑर्डिनरी वर्क इंटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स अशें करपाक आमी म्हणटा तें देवान ह्या मनशां वरवीं सहकार केले. आमकांय घोडे देव चालती वस्तू करूंक आपयता. आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी ह्यो करूंक दिसपोटी वावरुया. जायते फावटी आमची रावगोडां येता, जायते फावटी आमचे दुबाव येता तेन्ना असल्या धर्मदुतांक आमी पळोवया. आमी म्हणटा जायते फावटी की देव आमकां पळयना, वो देव आमकां सोडटा, वो देव आमच्या जिवितांत आसना. पूण देव सदांकाल आमच्या जिवितांत आसता. आपलो सांगात आमकां तो केन्नाच बाबा भयणीनो दिनासतना रावना. आमी ताच्या कुटुंबांतली जाल्यार कुटुंबीक वांगडी कशी ताका एक भाशेन परकोंडूक आमी दिसपोटी वावरुया. आनी जेजून दिल्ली आज्ञा वचात सगळ्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगोटाक आनी सगळ्यांक खेरीत भाशेन जी कोण आपली खबर मानून घेतात तांकां तुमी खेरीत भाशेन बावतीस दियात. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ही बरी खबर परगोटूंक वावरुया. दुसऱ्यांक आमचे जिविता वरवीं गोवायकी दिवंक दिसपोटी आमकां ह्या मिसान खेरीत भाशेन कृपा आनी बोड मागतना आमी त्याच जेजूचे गोबाय जावंक आमच्या ल्हान ल्हान कुरण्यांतल्यान आनी उतरांतल्यान वावुरतले म्हूण आज भास दिवी. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सूख आनी दूख सोर आमगेले जेजू तुका भेटयता. सूख आनी दूख सोर आमगेले जेजू तुका भेटयता. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागेवन धर्मदुता सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगोटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कुडीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोड दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा सावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सुर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मदुतांची बुनयादी तीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गीच्या दोलबारा सांगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorvani, Sonsar,
उचली तुका सोयसूर उचली तुका सोयसूर सर्वेस पोराची नावी येता सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोयसूर ताका सोयसूर उचली तुका सोयसूर उचली तुका सोयसूर. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोस्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक पुराय. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù rovianetolo. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù rovianetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोस जोडीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेवन दोमदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा दोन दुतांनी आपल्या पोडवंत जिविता वरवीं किरीत भाशेन रोगतान जेजूक गवाय दिली. आमच्या जिवितांत जायते फावटी कुश्टांतल्यान आमकां गवाय दिवंक सोयीक मेळटात तेन्ना आमी ह्याच जेजूक गवाय जावंक किरीत भाशेन जेजून शिकयलेले आज्ञा मनान धरून आमी ताचे प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां घालीत पडूं दिनाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताची आनी आमी भरवशा नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगात आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता हे सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. काळजीदारपणान आपल्या गवाय दिवंक आपयता वस्तो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमनेवा खातीर मागणे मोगाडा जेजू मोगाला जेजू तुंबो पवित्र संस्कारांत तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आमचे मोदल्या कोणा सोबी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर पाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येवन ताची सवें बिराड करतल्या. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा भाग्योन सिमांव आनी जुदाच्या जैतिवन मोरना पासत हो संस्कार आमी समोरमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मोरो पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू गवायक दिवंक शेवटाक पर्यंत आमी विस्वाशी रावूं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराची माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या निर्भाग्या पातक्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता दवरता सगलो म्हजो विश्वास. म्हजो विश्वास एक आकुतीची माये आकुतीची माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्रय आनी बोरवाशा पातक्याच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो शासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलोय देखून म्हाका ताचे काकुती हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानता म्हज्या शासनाच्या साल्वसांवाची खोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवं पूण भियेतां पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायना आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून हेमकोंडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती माये आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कर हुस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शहरातील देवाच्या मुणयाऱ्याची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी गोतींनी प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फूट तुजी सोडवणीचो तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. किरीत भाशेन जी आमची भावा भयणां पिडेस्त आसात जी कोण ह्या दिसांनी कोश्टवतात जी कोण आपल्या खातीर माग म्हणून आमचे लागीं विनंती करतात तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन हें प्रार्थना करता आनी आशिर्वाद दिता. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजे शिपाव. सोम्या आसूं तुमचे सोबे तुमच्या आत्म्याचो प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदबोध आदारान बागेवन सदांच सांकवार मारेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादूसपण
क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोवन करूं तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवळां सदां काल तुमचे तुगू Amen. संसार सोंपलो पयल्या तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपलो पयल्या तुमचे संगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोला सुखी देसा देसा सोंग्या मोजे गोवाय जाया संसार सोंपलो पयल्या तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपलो पयल्या तुमचे संगाती